भाजपान 3 LPG सिलिंडर मोफत दिवपाची घोषणा केली। ही येवजण जुनाचे निमणे कडेन सुरू जातली। गोविंद गावडेन सांगला, ज्या कुटुंबाचे वर्सुकी उत्पन्न 5 लाख आसा तांकां ही येवजण लागू जाता, अशेंय तांणी सांगले। बिरसा मुंडाचे 122वे पुण्यतिथी निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनात घडोवन हाडलेल्या कार्यावळीक तो हजर आसलो। त्या उपरांत गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयलो। भाजपान आपल्या वेंचणुकेच्या जाहीरनाम्यात सांगिल्ले प्रमाण ही येवजण आता जुना सावन लागू करतले। आयकात ताका। Scheme implemented is already in process. 3 cylinders for the BPL. आजपर्यंत फर्स्ट फेजीचेर आमी 37,000 जे BPL फॅमिली जे आज RDA भितर एनरोल्ड आसा तांकां पयलो बेनिफीट मेळटलो आनी जे इनकम लेस दॅन 5 lakhs आसा इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट कम्युनिटी एंड क्रीड किंवा रिजर्वेशन जे आसा तांकां सगळ्यांक ताजो बेनिफीट दिवपाचो आमी ठरलेलो आसा। जुनाक आमी इम्प्लिमेंट करता। जुनांतल्यान जातलें, फाल्यां लेट सुद्दां जर जालो न्ही जाल्यार जून म्हयन्या पासून आमी जे 3 जे फ्री सिलिंडर जे आहा वर्साक ते आमी दितले आनी डायरेक्टली द अमावंट आमच्या मुखार एक प्रश्न चिन्ह आशिल्लो की डायरेक्टली बेनिफिशियरांच्या अकाउंटा भितर RTGS करचें का एजन्सी भितर घालचें हो एक क्वेश्चन मार्क आशिल्लो। पण वी हॅव डिसायडेड नाव बेनिफीट विल बी गोइंग टू द डायरेक्टली अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी बाय मीन्स ऑफ RTGS। प्रत्येक घरात वर्साक 3 सिलिंडर फुकट दितले अशें म्हणिल्ले, देखून सगळ्यांक ते मेळटले? ह्या प्रस्नाचेर गोविंद गावडेन दिल्ली जाप आयकात। हाऊस रिहोल्ड अशें म्हणलें प्रत्येकाक दितले अशें म्हणलें ना, आमी म्हणजे फेज वायज म्हणिल्लें आसा पळय। अत्यंत एखाद्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा मॅनिफेस्टोन तशें आसत, पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तशें स्पेसिफीक म्हणलें ना वी आर गोईंग टू गिव टू एवरी हाऊस होल्ड। तांचो मॅनिफेस्टोन आसा, आमचें मॅनिफेस्टोन आसा। पूण कशें आसा न्ही, आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी घेवया लाडली लक्ष्मी ही स्कीम, ताका आयज इन्कम क्रायटेरिया लावचो पडलो। जेंका कोणाक गरज ना पळय न्ही, जेंचे सगळें कितें तेंचे 3 सिलिंडरां खातीर लायनी रावपाक शकना अशें आसा। पूण ते सगळे काही गोश्टी समजून घेवन हो सगळो पयलो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आमी मुखार गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।